नितळसाणीचे महत्त्व. मनशाच्या जिवितात नितळसाणीचे चड महत्त्व आसा. नितळसाण म्हळ्यार आपले शरीर, घर आनी सरभोंवतणचो वाठार नितळ दवरप. सोप्या उतरांनी सांगपाचें म्हळ्यार धुल्ल, चिखल, दाग आनी दुर्गंध हांकां पयस करप हाकाच नितळसाण म्हणटात. नितळसाणीक लागून आमचें शरीर निरोगी उरता, आमच्या सरभोंवतणची सोबीतकाय वाडटा आनी मन खुशाल भरीत जाता. नितळ वातावरण हें सगल्यांकच आवडटा. जशें आमकां आमचें शरीर नितळ दवरपाची गरज आसता, तशेंच आमकां आमचें घर आनी सरभोंवतणचो वाठार नितळ दवरपाची गरज आसता. आमचें शरीर नितळ ना जाल्यार आमच्या आंगाक दुर्गंध येवपाक लागता आनी कातेचे आनी पोटाचे रोग जावपाची शक्यताय वाडटा. तशेंच आमची सरभोंवतण नितळ ना जाल्यार तरेतरेचे साथीचे रोग पसरतात. सदां उदक न्हांवप, जेवचे पयलीं आनी जेवण केल्या उपरांत हात धुवप, सदां दांत आनी तोंड साफ करप, नाकटां वाडूंक दिवप ना, हे सगळे व्यक्तिगत नितळसाणीचे भाग आसात. तशेंच आमची सरभोंवतण नितळ दवरपाची आसल्यार घरगुती कोयराचो योग्य असो विलो लावपाक जाय. घर नितळ दवरूंक ना वा घरगुती कोयर घरा लागींच उडयलो जाल्यार सरभोंवतणचो वाठार घाणयारो जाता आनी दुयेंसां पातळावपी जंतूंची वाड जाता. हाका लागून नेमान घराची साफसफाई करून ओलो कोयर आनी सुको कोयर वेगळो करून फावो त्या कोयराच्या कासांत घालूंक जाय. सार्वजनीक जाग्यांची नितळसाण राखपय बी तितकेंच गरजेचें आसा. आमकां वायट संवय आसता सार्वजनीक जाग्यांनी कोयर उडोवपाची. बसस्थानक, बाजार, रस्ते, उद्यानां आदी जागे बुरशे आसल्यार वाठारांत दुयेंसां पसरतात. तशेंच असल्या जाग्यांनी वावुरपी वा असल्या जाग्यांक भेट दिवपी मनशांचें मन अप्रसन्न जाता. ह्या दिसांनी प्लास्टिकच्या पोत्यांचो आनी प्लास्टिकच्या बाटल्यांचो वापर खूब वाडला. प्लास्टीक हें नश्ट जायना. हाका लागून प्लास्टिकच्यो वस्तू मेळत थंय उडयल्ल्यान पर्यावरणाची व्हड समस्या निर्माण जाता. ह्यो पोतयो व्हांवन दर्यांत आनी न्हंयांनी उफेतात आनी हाका लागून दर्यांचें आनी न्हंयांतलें वनस्पती आनी नुस्त्यांचें जीवन नश्ट जावंक पावता. प्लास्टिकच्यो पोतयो मातयेंत सांचिल्ल्यान मातयेचो सार इबाडटा. हाका लागून प्लास्टिकच्या कोयरा सावन आमचीं शेतां, न्हंयो, तळे आनी दर्या नितळ दवरपाची गरज आसा. शेतांनी, रानांनी, दर्यांनी आनी न्हंयांनी जो प्लास्टिकचो कोयर सांठला तो ताकतिकेन नितळ करपाची गरज आसा. समाजसेवी संस्थांनी आनी जबाबदार मनशांनी फुडाकार घेवंक जाय. तेच प्रमाण परत असल्या जाग्यांनी प्लास्टिकचो कोयर एकठांय जावचो ना हाची दर एकल्यान खबरदारी घेवपाची गरज आसा. नितळ शरीर, नितळ घर, नितळ वाठार आनी नितळ पर्यावरण आसल्यार ह्या धर्तरेर जीवन निरोगी आनी खुशाल भरीत जातलें. थँक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सबस्क्रायब टू माय चॅनल.